नमस्कार. आम्ही सध्या गुळेली मुरमणे जो रोड असा त्याच्यामध्ये हांगासर उबे असा आणि काल राती हांगासर एक इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार रोडाच्या मदोमद एक सारको व्हडलो एक होल पडला आणि जेन्ना आमकां गजाल कळ्ळी तेन्ना आमी सकाळी हांगासर आयले आणि जेन्ना आमी पळयले तर हो जो होल आसा रस्त्याक तो खूब व्हडलो पडलेलो आसा आणि हो जो मेन रोड जे गुळेली पंचायतीचे 5 गांव आसा त्या 5 गांवांचो हो एक्सेस आसा तेका लागून ट्राफिकाक मातशे प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तरी पण एका वाटेंतल्यान जी ट्राफिक आसा ती सगळी डायवर्ट केल्ली आसा. तो झरो जो पडला ती हांगा उमळ आसा आणि एक बीळ व्हडले साळीचे त्या बिळाक लागून ते कितें जाता काल सांजचो 4:30 पयलोच उसळ्ळो भितर सुरवाती. तरी हांवें खूब जाणांक सांगले अशें म्हणल्यार हांगा जाला तेन्ना रोड नेमतलो पूण आमी काय थंय कितें हाडून दवरूं शकना कित्याक कोण पडलो जाल्यार आमचेर येतले मागीर. बरोबर. मागीर ते 7:30 परत पळय जाल्यार तशेंच बीळ आसा ते. मागीर ते 8 उपरांत बशी बी गेल्यो 2-3 लग्नाचे कोणाचे येयल्ले त्यो आणि त्याच्या उपरांत रातचे कितें जालें मागीर पुलिसांक कळ्ळें तेन्ना पुलिसांनी हाडून ते ब्रॅकेटी दवरल्यो नाजाल्यार कोणूय तरी पडटले आसले भितर. ही सगळी हय ही जी 2 नेमां आसा दिसता ही व्हडली ही झऱ्याची सगळे पोकालना मोठे बीळ आणि त्या बिळान एका वर्सा गाय पडलेली ती सुद्दां आमी वयर काडल्या आणि हो जो रेबो जो सगळो दिसता तो हो आतां तो व्हांवता तो आवाज येता तो झऱ्याचो तेन्ना हे बरेंच हांगा खोल मारून ते घालचे पडटले नाजाल्यार ते रोडा मेरेन सगळे पोकाल्लेले आसा. हय हय इतले पर्यंत हो रोड आसा तो पर्यंत ती झर कशी पोकाल्लेलीच आसा कित्याक ही झर वयल्यान येता वयल्यान म्हणजे उदक दोंगराचे येयल्या उपरांत ते जिरता ते मागीर हांगासर पावता ते तुमकां कितें आसा थंय थंय आतां ते मोठे करचेच पडटले तुमकां. हय पळय हांगासर सगळें दिसता पळय. हय हो जो रेबो जो आसा हो सबन हो रस्त्यावयलो रेबो येयला पोंचो झरीनसून हो व्हांवून येयल्लो न्हू रेबो सगळो रोड पोखरून येयल्लो आसा हो जो सब्बो हो रेबो जो दिसता पोखरून येयल्लो आसा. ही 2 जी बिळां आसा ही वयर सरलेली एका वर्सा अशी उदक येवन उमळून आनी हितूर गाय पडलेली ती गाय आमी कोणाक तरी आपयली आनी आमी धरून काडली तकलीत वयर दिसता ती गाय. म्हणजे तुमच्या अंदाजान हे पयली पासून आसा व्हाळापासून ते रस्त्यापर्यंत सगळे पोकाल्लेले आसा इतलोच हो अंतर. हे उदक तुमकां दिसता पोंचून येता ते ते उदक सारकें म्हणजे हांगा एक आतां कलवट बांदपाची गरज आसा. हय ते बांदतले म्हणटा आता पायपा घालतले म्हणटा ना कलवट बांदतले आणि रोडूय तो उंच करपाचो आसा कित्याक पावसान येयल्ल्या वर्सा बुडटा तो सादारण 1 मीटर वयर उदक वयर येता मागीर हांगा सबंद. नमस्कार. हांव गुळेली सरपंच नितीश गावडे. एक राती एक इन्सिडेंट जालें की म्हाका ह्या लोकल पंचान एक 8:30 सुमार कॉल केलो. हांव ताबडतोब येयलो पळय जाल्यार रस्त्याक मदीं एक होल पडलेलो. हांवें पयल्यातल्या पयलीं ताबडतोब 100 नंबर डायल केलो पुलिशेक इन्फॉर्म केलो की डेंजर सिच्युएशन आसल्या कारणान पुलिशेक म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो पडलो. पुलीस ताबडतोब येवन तेंच्यांनी ट्राफिकाक कॉन्टॅक्ट केलो. मागीर हांवें आमच्या स्थानीक MLA विश्वजीत राणे हेका संपर्क साधलो. तेणी ताबडतोब सगळे एक्शन घेवन सकाळी फुडें 8:30 म्हटल्यार जेईक येईक हांगासर धाडून सगळें काम आतां चालू आसा. हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां की आमच्या MLAकू आनी सगळे हांगासर वर्कर येयले कित्याक खूब डेंजर सिच्युएशन आशिल्ले. कोणाची गाडी जर अपघात जाल्लो जाल्यार एक मोठे दुर्दैव जाताले म्हणून हांव सगळ्या स्टाफाकू हांगासर रावल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या स्थानीक MLAकू थँक्यू म्हणटा. हो आतां माती घातल्या ती कितें करता? एक सायडीच्यान पयलीं रोड काडटा सो मागीर तेजें कन्स्ट्रक्शन चालू जातलें. तुमचे ह्यो गांव आहा पळय तो कितले गांवाक रस्तो ह्यो जॉयंट आसा? 5 गांवां. आता सध्या सकाळची गाडयो सगळी गेल्यो. हय सध्या सायडीच्यान आमी टेम्पररी रोड करून धाडल्यो. बट तुज्या अंदाजान कित्याक लागून पुराक पडलो असो दिसता की वयले जे डोंगराचे उदक येता ते पाजल्ल्या कारणान ती भितरल्या भितर माती हे जावन गेल्लेली आसा. तुझ्या हांगा वर्सा उदक भरताले? हय वर्साक फूल उदक भरता आनी ह्याच जाग्यार हांव एक सरकारा कडेन विनंती करूंक सोदता की खूब वर्सां जाली आता उदक हांगासर भरोन खुबसो 4-4 दीस लोकांचे हांगासर सगळे ट्राफिक स्टॉप जाता. सो हांव सरकारा कडेन विनंती करता की हांगासर प्रोटेक्शन हॉल काडून तेका आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन PWDक सबमीट केल्लेलें आसा की हेका हायट काडची ह्या रोडाक की मेळावली लोकांक खूब त्रास जाता हेज्या लागून. हांव मुरमणेचो पंच. राती 7:30 सुमार म्हाका जे लोक मुरमणच्यान गुळेले अशे प्रवास करताले मेलारीच्यान गुळेले त्या लोकांनी फोन केलो 2-3 जाणांनी कितें अशें एक इन्सिडंट घडला म्हणून. तेन्ना हांव येवन पळयलें आनी आमचो सरपंच नितेश गावडे हेका आपयलो यो म्हटलें पळोवया आमी कशें कितें जालें तें. पण तेज्या फुडें आमी मागीर 100 नंबराक डायल केलें. तशेंच पत्रकार ते सगळ्यांक रिपोर्ट पावले न्यूजारूय रातीच येयले आनी तितून आमच्या बाबाकूय कळ्ळ्या उपरांत बाबान रोखडेच सगळ्यांक जे कोण हायर ऑथॉरिटीचे आसा PWDचे किंवा आनी कोण PI वाळपय तांकां सगळ्यांक कळत केले आनी राती पुलिशेची गाडी बी हांगा तशी बॅरिकेड घालून आसली
कित्याक सेफ्टी लोकांक दिवपा लागून तेन्ना सगळ्यांचे हांव देव बरें करून थँक्यू म्हणटा आनी बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो आमचो क्लियर करून दिवचो. हो जो होल पडला तेजें मेन कारण म्हटल्यार आमी सकयल जेन्ना वचून पयले हो दोंगर भाग आसल्या कारणान दोंगराचें उदीक सगळें सकयल देंवता आनी हांगसून ताका पास जावपाक कलवट ना. सो रोडा पोंदल्यान तें उदक जें आसा तें पाद्रोवन सकयल वयता आनी कोण म्हणटा की हांगासर साळीची बिळां आसा व्हडली व्हडली. सो जितली माती आसा रोडा पोंदली ती उदकान सगळी वॉश जावन 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 जी आमच्या फाटल्यान जी रगडा न्हंय आसा त्या रगडा न्हंयक वचून मेळटा. आनी आतां सद्या हांगासर पंच सरपंच सगळ्यांनी हांगासर येवन इनिशिएटीव घेवन PWD AE सगळे हांगासर येवन कॉन्ट्रॅक्टर येवन सद्या आतां तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की म्हाज्या फाटल्यान जी माती जी आसा ती माती हांगासर हाडून डंप केल्ली आसा जेणे करून सद्या जो वयले सायडीन टेम्पररी रोड जो आसा तो रोड करपाक हांगासर स्टार्ट केला. आनी जो इन्सिडंट जाला ज्या जाग्यार उदक पडला त्या जाग्यार सगळे तेंच्यांनी सांगलें की कट करून सगळे ते जितले माती व्हांवल्या तितली परतून रिफील करून परतून रोड रिपेर करून दितले म्हणून सांगला. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.